चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानवाच्या माणकामते कार्यावळींक तुमकां समजताक माये मोगाचो आनी उरबी उरीत येवकार. गोंयभर ह्या कार्नवालाच्या खेळांनी गोंय घासयलें. वचत तो कार्नवालाचे खेळ पळोवंक हांगा थंय धांवतालो. म्हणटच असोच एक कार्नवालाचो खेळ हाचेर आमी भासाभास करूंक वेता आसतनाच पिटर फन्स दे कोलवा हाचो खेळ आमी पळयला. म्हणटच ताच्या पंगडा लागीं भासाभास करपाची आमची तयारी आसा. हो पळय तो पंगड हांगाच पावलो. म्हणटच आयच्या कार्यावळींत माये मोगाचो आनी उरबे उरीत येवकार. तूं काय वयता तातूंत बाब तुज्या ह्या पंगडाची थोडी भोव वळख. हे आमचे बेबी ओवेना, ही म्हजी गोरकान, हे आमचे एग्नेस, हे बाय रेचल, आमचो बाब लुसियानो, आनीक आमचो एडवीन, आनी म्हजे दोग जाण कॉमेडियन बाब सिडनी आनीक बाब आयवन. होय आमी ह्या कार्नवालाच्या खेळांचेर भोंवडी मारता आसतनाच आमकां जायते फावटी जायतें बरेंपण मेवता. फाटलीं कितलीं वर्सां जालीं ह्यो कार्यावळी तुवें सुरू केल्यार? हांवें म्हजो खेळ 2013 कॉमेस केल्लो आनी कांयच मेरेन बरो चलता. एक धाकटोसो क्लिप पळोवया आनी मुखार या. आमच्या आदोगादाचें कितें आत्या असलें पत्ते करपाचें आनी पत्ते असलेलें आत्या करपाचें. ह्या संवसारांत तूं थोडो कमायतलो जाल्यार तुवें तुजी तोखणी उजार करचीच पडटा. हांव म्हजी तोखणी उजार करून पोट आपल्याची भाटां शेतां दोंगर म्हज्या नांवार करून हांव ती बिल्डरांक विकता आनी तेंच म्हजें फास्ट मारी मेकींग बिजनेस. गुड मॉर्निंग बाय. आयज म्हाका 10 वर्सां. कालूच तर तुका 10,000 दिले. आयज 10,000 तुका कित्याक जाय? दादा म्हाका कॉलेजीक धाडपाक जाय. कॉलेजीक? तूं तो कॉलेजीक सारकें वचना. कोणें सांगलें? फाटल्या 10 दीस पासून तूं कॉलेजीक येवंक ना म्हणून जरा सांग म्हाका. फाटल्या 10 दीस पासून तूं खंय आसलें? तूं कित्याक सांग म्हाका. ह्या कार्नवालाच्या खेळांनी एक्टींग केल्या उपरांत तुजी उमेद? म्हजी उमेद अशें करून लायक बरें दिसलें अशें करून. आमचो डायरेक्टर एक्चुली म्हजें फर्स्ट टायम लायक खेळां काम करपा. लायक तेणें म्हाका आमगे डायरेक्टर पिटर फन्स दे कोलवा तेणें म्हाका फर्स्ट टायम चान्स दिलो. एन्ड लायक आफ्टर दॅट बरें दिसलें अशें करून आनी लायक उमेद येयली बरी करून अशें करून. तुका एक पूण कांत उगडास आसा? ओया खंय सोदून वचो कोणाक उलो मारूं दुखा म्हजी सावरोना कितें म्हूण हांव करूं. काळजांतली ही भावना म्हजी
कोणाक मुडोन सांगू मामा दाडाच्या मोगाक आशेतां खूंय सोदाका सोदू पयलींच फावट जावं पूण जेन्ना लोकांनी हो खेळ पळयलो लोसर भोंवतणी लोक आसलो सुरवातेक बरीच भिरांत दिसली आसतली हय मातशें नर्वस जालें अशें करून फर्स्ट टायम आलो न्हू लायक जालें मातशें बट स्लोली एक एक पार्ट शो करीत गेले तेन्ना मागीर लायक सेट जालें सगलें लायक आनी सगळे वतान सपोर्ट बी आलो असो लायक म्हणजे ह्या फुडें तुका आनीक कार्नवालाचे खेळ आतां सारकें बरें दिसता वचपाक लायक ती मातशें येयल्या वचपाक जाय अशें म्हूण आतां कार्नवालाच्या खेळांत कॉमेडी करप कितलें सोंपें सोंपें न्ही तें बरें कठीण तें कित्याक लोक ओगे बसून आसताय सिरियस आसताय सिरियस एक्टींग चलत तेदोण तेदो आम बरें त्रास पडटाय लोकांक हांसोवपाक पूण एक पाट लोक हांसोल म्हणटरी आम मागीर आनी थांबनाय आनी लोकांक हांसयत रावताय आनी हांसत रावताय पोट फुटोसोर हांसयत रावताय तें आमगे मेन कॉमेडियनाय काम कित्याक कॉमेडी बरी जाल म्हणटरी लोकांक उमेद येता आनी आमगे खेळा मागीर नांव वयर चडटा आमगे डायरेक्टराय नांव वयर चडटा पिटर फन्स देकोलो तो आमगे एशें कोन्न सांगता तुम कॉमेडी कित्याकू कोराय पूण लोकांक हांसोवपाक कोराय तेश कोन्न आमगे आतां आम ते भाशेन कोत्ताय कॉमेडी सो आम बरें एन्जॉय कोत्ताय कॉमेडी आम करपा बसता आनी आम दोगांयनी मेळून कोत्ताय ते दोन आम सारकें उमेदीन कोत्ताय तुका तियात्र नाचोंक बरो दिसता काय कार्नवालाचे खेळ आम दोनी नाचोंक बरो दिसता चड करून आमकां पिटर ते कोलवायल्या हेडा नाचपा बरो दिसता कित्याक तो आम केन्ना कांयच उण करना कित्याक तो आम एक प्लॉट सांगता कॉमेडी आम ते भाशेन कोत्या ते सांगता आम केन्ना नेकार वचनाय तेज्या एशें करून म्हळ्यार तो आम सांगता कॉमेडी केश करून करपाची आम तेच भाशेन कोत्या ते कॉमेडी आम बरें दिसता नाचपाक तेगे नवऱ्या रावता आम्ही नवऱ्या रावता कोणा रावत गो हांव बासी रावता काय करतला ही गार्बेज हुई हुई उडयना या पुली साका काय अकोले गार्बेज रोड पाय तू बाबोले बामोल बामोल किती नाम बाबोल सांगितलं बरो लुक आला मग काय देतो होता कोणे गो गार्बेज एक छोटं पिंगनागे वरी कोई आलो मार्क सांगितला गार्बेज के जीएमसी को बुलाओ आगो वाला आउया ईशा वाला आगो जीएमसी हॉस्पिटल ती मसन मुनिशा उडयते गार्बेज उडयते किस मध्ये त्याला आउट केलं होय आमुषा चल तू हुशार आहे तुम्ही होय. तुम्हाला दोन प्रश्न काय सांगा होय आता गाली करून तू मोठ्याला बोलू होय यू कर गाव ओढल्या कित्याचा अनेक पत्ता ओढल्या ओढाता चिडल्या चिडाता आवती तुई चिरे ओल्या ओला चिंडा चिंडा ये बाकी कांतर हवा ना असो बोलू बोलू सांगतो काय करतोय बाकी अब कोई
ओटल्या ओडता चिडल्या चिडता राखो पेनरे पिटर फॅन्स दे कोलवा हाचो एक कॉमेडी धाकटीशी तुमी पळयल्या. लुसियन, तुका ह्या कार्नवालाच्या खेळांत नाचता आसतना म्हाका दिसता तुजें 1-2 किलो वजनूय देंवलें आसतलें. एक्चुली वजन म्हजें तें आदींच देंवलेलें, कित्याक पयलो हांव बरोच मोठो आसलो आनी जेन्ना तियात्रांत आयलो तेन्ना जायते डायरेक्टरांनी सांगलें जें मोठें पोट घेवन स्टेजीर तें सोंपना, तुवें मातशें बारीक जावचें पडटलें म्हणून. आनी तेन्ना हांवें एक्सरसायज चालू केल्यो. आनी ताका खरें म्हणल्यार म्हाकाय पयलीं सुरवातेक खरेंच लुसियन काय हय न्हू तशें जालें. म्हणटच ह्या कार्नवालाच्या खेळांनी न्हेसप आनी तियात्रांनी न्हेसप हातूंत वेगळेपण कितें आसा? पयलें वेगळेपण म्हणल्यार तियात्रांत जेन्ना आमी स्टेजीर आसतात तेन्ना आमकां लोक तितलो दिसती पडना, कित्याक हांगासर लायट ऑफ करतात. हेडांत लोक तुज्या दोळ्या सामकार आसता आनी ताज्या मुखार तुका एक्टींग करचें पडटा. सो हेडांत एक्चुली इज मोर डिफिकल्ट देन तियात्र, कित्याक तियात्रांक आमकां लोक तितलो दिसती पडना, हेडांत लोक तुमच्या सामकार आसता. आनी सेकेंडली हेड दिसाक 5-6 तशें जातात, सो तुका सेम एक्टींग एक दिसाक 5-6 पावटी करचें पडटा. म्हणटच तातूंतल्यान इम्प्रोवायज जावन आनीक बरें जाता. हय, आनीक बरें जाता, आनीकूय बरें करूंक दिसता. आतां आमचे जायते जाण म्हणटात की कार्नवालाच्या खेळांतल्यान आयलोलो बरो कलाकार घडटा, हाचें कारण कितें? जे फुडें हांवें सांगलां आमी दिसाक 5-6 खेळ नाचतात आनीक तितूंतल्यान आमकां जायते इम्प्रूव करपाक मेवता. तर म्हाका जे एक्टर कार्नवालांतल्यान आयल्यात आनी जे डायरेक्टली तियात्रांत आयल्यात डिफरन्स पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता जे कार्नवालांत न्हेसल्यात तांचें एक्टींग चड बरें आसता, कित्याक हांवूय पयल्या वर्सा कार्नवालांतूच आसलेलो आनी ताचे उद्देशी मागीर उपरांत हांव तियात्रांत पावलो. ह्या कार्नवालाच्या खेळांनी तूं नाचता आसतना जायतो लोक तुकाय ताळयो मारताले आनी लोक तुका पळयताले. तुका कितली खुशालकाय भोगली? म्हाका चड उमेद आसली खेळांक नाचपाक. तशें म्हजो अंकल एसायो मारता तेन्ना हांव थिंगा बसता तेन्ना म्हाका जी इसली उमेद आयली नाचपाक आनी पयर फाटीं सावन हांव खुशाल जालें. तुजो एक फेवरेट कांत? काजराचो हांव पेरगां घालता आयकून तुमी घेयाय रे. येते म्हयन्या 15 तारखेक काजरा मुगे येयाय रे. जेवण जायतें आसतलें पडबो तुमी जेयाय रे. सोरो जायतो मेवतेलो तायट जाव पासून तुम पियाय रे. काजराक मजा येवन काजार सोंपोंक जाये. काजराक मजा बेड आसतलें सारकेंच बाबा न्हय. काजराक नाचोन नाचोन हालो येतात पांये. आनीक देडीक सांगा येवपा पिवपाक कितें जाये. तुका ही कांतारां ही कांत जावं पार्थ शिकोवंक कितले दीस लागले? म्हाका चड दीस लागूंक ना, फकत 21 दीस म्हाका पुरो पार्थ शिकपाक. ह्या आदी तूं सगल्यांचे पार्थ तूंच तयार जातालें सगल्यांच्या पार्थीक. हेय पावटी सगल्यांचे डायलॉग तुका बायड आसले? हय. तर हाचो एक डायलॉग. लाजार तूं बेश्टो उत्सांबोड कित्याक जाता? येतलो. कंप्लेंट सांगता आनी माय पाय ती कंप्लेंट घेवन इस्कॉलाक येता. पूण ही टिचर त्या टिचरा परस खूब वेगळी. दुसऱ्यांचे दूख तिका सोजवता.
देखून ती आपलो वेळ काढून तुमगे लायल्या हुशार भुरगीं तेच भाशेन म्हज्या क्लासींतलीं सगळींच भुरगीं हुशार हाका लागून हांव ज्या सब्जेक्टान शिकयता तातूंत खंयचें भुरगें फेल जायना देखून ट्युशनाचो प्रश्नूच येना टिचर आमची अडचण वेगळीच हांव एकटें काम करता आनी ते एक जाण जेवतात आनी हे फावटी जे पिटराचे खेळ असले ते तुका कितले आवडले? एकदम बरे असले. तिनी खेळा पडट्यो तेगे गूड मॅसेजीस असल्यो आनी कितें लोक चोयतना तें कळटालें की हांव अमकी मोरल तो दिवपाक सोदता अमकी मॅसेज हांव दिवपाक सोदता. तिनी पाटी तेगे बरें असलें आनी लोकांनी जायतो वखणला बेस्ट डायरेक्टर म्हूण लोक आमकां सांगून गेला. सो ओवरऑल बरें असलें. इवन कॉमेडी पासून ताणें एकदम बरें बसयल्लें. बाय ह्या कार्नवलाच्या खेळांतल्यान तुका कितें मेवलें? नायस एक्सपिरियन्स मेळ्ळें लायक लोकां मुखार एक्टींग करपाचें फर्स्ट टायम मुगेलें इट वॉज नायस. पूण आमी जायतो मॅसेज जायतो संदेश आमी लोकांक दिता हे आमी एक खेळ करता आसतना दिता पूण आमच्याय जिवितांत आमकां तें लागू जाता. होय लागू जाता. कार्नावालाच्या खेळाची तयारी चलता आसतना जी पिटराची घरकान्न आसा ताचेरूय जायतो पेज येतालो हातून इल्लोय दुबाव ना कारण जायते फावटी निमाण्या खिणाक पर्यंत एक आर्टिस्ट कसले तरी कारणाक लागून नाच जाता अशा वेळार दुसरो आर्टिस्ट आसचो म्हाका दिसता असो प्रसंग पिटराचेर आयलो म्हणटच तुकाय हे थोडे रोल शिकोवन रावचें पडलें. हय म्हजो घोव जायते कास्ती घेवन पेज घेवन खेळ शिकयता लोकांक आनी म्हजे तकलेरूय जायतो पेज येता खेळ शिकयता. जेन्ना खेळ काबार जालो म्हणटा तेन्ना फ्री जाता नाजाल्यार म्हजो घोव च्या पासून पियनासतना जेवण पासून जेवनासतना सारके त्रास तकलेचेर बार घेवन खेळ शिकयता. लुसियान तुका केन्ना दिसलां तुवें तुजे स्वताचे अशे खेळ करचे? एक्चुली हे वर्साक करपाक आसलो पूण आनीक म्हाका दिसता पिटर म्हज्या फाटीक लागलो फाटीं 5 म्हयने बाबा आपल्याक येता हांवें ताका सांगलेलें हांव हे वर्सा म्हजे स्वताचे खेळ करता हांव पावचो ना आनीक निमाणे वखदार कांय कारणाक लागून कांय एक्टर पावनात म्हणून मागीर म्हाका ड्रॉप अप करचो पडलो आनी तेन्ना हांवें पिटराक सांगलें सो हांव हे वर्साक करिना. तो म्हणूंक लागलो तशें जाल्यार तुजो जागो आजुनूच आसा. हांवें पिटरान म्हाका कांयच सांगोंक ना तरी पूण जो अदमास आसता तो जायते फावटी खरो आसता. हांव सगळ्या ग्रुपाच्या नांवान पिटराक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आतां हांव कार्नवालाक नाचूंक लागल्यार म्हाका दिसता हांव एक्चुली एटलिस्ट 6 तरी डायरेक्टरांक नाचलां बट सांगपाचें म्हणल्यार पिटर इज वन ऑफ द बेस्ट कित्याक जे भाशेन तो आपल्या ग्रुपाक एकठांय दवरता आनीक जे भाशेन तो आपल्या ग्रुपाक ट्रीट करता तो तांकां आपलो ग्रूप म्हणून पूण आपली फॅमिली कशी ट्रीट करता म्हाका दिसता हेर ग्रुपान तितलें आयज पासून तितलें एक्सपिरियन्स करूंक ना. हाका लागून आख्या ग्रुपाच्या नांवान बाब पिटराक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. खरेंच आमी हे कार्नवालाचे खेळ करता आसतना लोकूय आमकां जायते फावटी जायतीं उतरां आमचेर शेवटिता व कॉमेडियनाचेरूय जायते कॉमेंट्स येतात अशें कितें तरी तुमचेर आयलां? ना आमचे कॉमेंट म्हळ्यार केश कोन्न नेगेटीव या पॉझिटीव? नेगेटीव येता पॉझिटीवूय येता. चडशे पॉझिटीव येयले नेगेटीव तितून हाणें कितें तरी आयकलां. नेगेटीव म्हणल्यार आम नेगेटीव एश कोन्न वल्गर उलोवपा वचनाय कित्याक आमगे डायरेक्टर आम तेश कोन्न गायड करता नेगेटीव उलोय नाकाय जाते भाशे पॉझिटीव उलोय आनी लोकांक कॉमेडी कोन्न पासून एक मॅसेज दिवपा ट्राय कोराय जे भाशे आमगे फर्स्ट पार्ट जालोली परत यात ते आमगे इस्कलांतल्यान आमी एश कोन्न एक्टींग कोन्न आम कॉमेडी केल्या प्लस आम मॅसेजूय दिल्या त्या भुरग्यांक मारनाकाय त्या भुरग्याक बरें देख दे तेगे देडी पिता ते भाशे आमी मॅसेज दिलोली कॉमेडी आनी नेक्स्ट 2 पार्टी आमी सार फूल कॉमेडी केल्ली विथ नो वल्गरिटीज. तुका दुसरी दोनूय पार्टीची नांवां उगडास आसात? हय म्हाका सगल्या पार्टान हांव बरा परत यात मोग दियात आनी बेसांव घेयात. म्हणटच आतां लोक जायतीं बेसांवां आमकां दितलो म्हणजे तुमचे बरोबर म्हाकाय कारण कार्नवालाच्या ह्या फेळांचो खरेंच सुरू जालें तरी पूण आमी लोकां मुखार तुमच्या आख्याच पंगडाचे थोडो वावर लोकां मुखार हाडटा आसतनाच लोकांची बेसांवां ह्या ग्रुपाचेर आसचीं जाणे करून हो ग्रूप आनिकूय मुखार वेचो. तर बाय तुजें मत कितें की ह्या फुडें तूं कार्नवालाचे फेळ जावं तियात्र न्हेसतलें? वय हांव रेडी आसा हें करपाक.
रेडी आसा येस म्हणजे तुका लिसांव शिकोवंक कुस्तार पडना ना म्हाका सगळें इजी आसता जे परी हेळू इजी आसता आनी शिकोवंकूय इजी आसता बाबा तुजें ह्या खेळा उद्देशीं तुजें मत कितें तुका खरेंच एक खेळ काळजा म्हणून आवडले हय हांवें पयलीं एक्टींग केलां आनीक हें मगे थर्ड टायम हांव खेळा एक्टींग करता पिटरा सेकेंड टायम हांव काळजा मनासून हॅप्पी कित्याक म्हाका एक्टींग करपाक चड उमेद आनीक आय एम वेरी लकी दॅट तेणें म्हाका चूज केलो आपणागे खेळान म्हाका चान्स दिलो आनी लोकांनी म्हाका चोयलो हांव एक्टींग करता बाय तुजो हो पयलोच खेळ आनी तुज्या वळखीचो जायतो लोक आसा हांव जाणा कार्नवालाचो अनुभव तुका जायतो आसा म्हणटच तुज्या वळखीच्या लोकांनी तुका कितें म्हटलां चड बरो फीडबॅक केला एज पर द दीस लायक बरें जालां सगल्यांनी हे पार्टीच्यो सारक्यो पार्ट्यो बऱ्यो आसल्यो म्हूण सगळे वदान गूड फीडबॅक केला अशें करून बरो सगळ्यान म्हळ्यार बरो जाला बी म्हण अशें करून जायत्या लोकांनी पिटर तुका खरेंच ह्या पंगडान तुज्या जे भाशेन तुका जाय आसलो तसोच सांगात दिला वय म्हाका सगल्यांनी बरो सांगत दिला पयलीं हांव मातशें भिलो दोगांय न्यू चेडवां सो बरो पेज आहलोलो जायते फावटी खंयचेय कसलोय वावर करता आसतना पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह दोनूय आमी मातशे पयलीं ताजेर उलयल्यात तरी आसतना तुमच्या काळजा मनात तुमकां कसली घोटाय जावं कसलो विस्वास मेवला पयले सुवातेर सगळ्या ग्रुपार हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक जे भाशेन आमगे हेड चलता तेदो कोण एकमुखाक खुश लावपा वचनाय कोणाक कितें आहा बाब तूं नेक्स्ट हा जापकून तेका चतूर करताले तेगे कांच चुकलो तेन्ना तेका धरताले पिटराक एक बसोन म्हाका आमगे डायरेक्टर जालें कित्याक कोणू कांच चुकलो कोणू बीट मिस जालो तो हाटल्यान जापकून धरता म्युजिशियन पासून तेगे बरें आसता ते सांगात दिताय आमी केन्ना तें सोडनाय आमी चड कांत म्हणटाय पूण सिरियस एक्टर चड कांत म्हणटाय पूण ते केन्ना अशें मिस आवट जाल्यार तो रोखडो आमी कॅचअप करता दुसरें म्हणपा तेगे घरा कडेन आमी सारके फॅमिली भाशेन ट्रीट करताय तो जावं तेगे बायल जावं तेगे दुसरे भाव आहाय ते पासून आमी बरें करताय आमी सारके भाव म्हूण आमी फॅमिली म्हूण मानून घेताय टायम टू टायम जेवण दिताय सकाळीं आमी पयलीं गेले म्हणटरी पयलीं तेंगे आमी ब्रेकफास्ट मेळटा हे ट्रुपान आमी काम करून आमी सगळ्यांक तेणें बिल्ड केलें
टू डू एनी रोल खंयचे रोलाक आमी आतां रेडी आसाय की करपा मुको जावपा ना तेच करून कांय ना सो हितू हे कार्नवाला दिसांनी वो तेजे पयलीं प्रॅक्टिसेन तेन्ना आमकां हे भाशेन बिल्ड केलें की एनी रोल हांव फेस करपाक शकता आमी सगळीं हिंगाय ती आमगे न्यू पासून सो नो नीड टू वरी की आमकां तो जावपा ना आमी म्हूण आमी ताचे पोस्टमॉर्टम केलें आमकां ताचे फुडें ड्रग्स मेळ्ळे म्हजी तूं ड्रग्स घेवन सोंपली ना मिस्टर तुजी तूं फकत ड्रग्सूच घेवन सोंपना कळ्ळें तरी तिका ड्रग्साचो ओवरडोस दिला उपरांत तिचो बरो फुडार करून तिका जिवेशी मारला म्हजे तुवें तो बरो फुडार करून ताका जिवेशी मारली म्हजे तुवें कोणाचें कितें वायट केलें तिका जिवेशी मारचे आनी ताचेर 5 पास करून एक सांग हांव भितर वचोन पेपर तयार करता उपरांत तुवें सायन मारून तुजे तुवेची फूड कारावास जाता म्हाका भितर दुसऱ्या पेशंट जाता प्लीज एक्सक्यूज आज एकू काम करी ती सगळी गिरायकाय गरीब लोकांक आनी फुडारा बरो मनीस पयसा तुज्या उतरांनी स्वत आसा हांव म्हजे हात जोडून तुमच्या लागीं मागता गरीब लोकांक नागूय नाकात फोटोय नाकात तो लोक मागीर शिराप घालता आनी उपरांत ते शिराप आमच्या भुरग्यांक नासतात आज म्हजें सगळें कितें घडलां तें पळयात हे तुमचे सगळे करून दिनाका आणि ते तुमच्या लागीं दुडू आसत म्हणून तुमची भुरगीं मागता तेन्ना भुरग्यांक दुडू दिनाकात भुरग्यांक जाय तशें दुडू मेळ्ळें म्हणटच भुरगीं वायट रस्त्यार पावतात जरी तर तुमची भुरगीं तुमकां बऱ्या रस्त्यार चलप जाय जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक दुडू दिनाकात पूण बरी देख आनी मोग दियात कार्नवालाच्या खेळाचेर आमी थोडी भोव भासभास करपाचो प्रयत्न केला थोडे क्लिप्स तुमकां दाखोवपाचो प्रयत्न केला पिटर फन्स दे कोल्वा हाच्यो ह्यो खेळाच्यो पार्थी जाणें हे सगळे कलाकारांनी खान मारून त्यो मुखार हाडल्यो खरेंच पिटर आमकांय खूब आवडल्यो म्हणटच आयच्या ह्या खिणांत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान खेरीतपणी तुमी तुमचो मोलादीक वेळ दिलो त्या पासत काळजाचे खोलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा तुकाय ती बरें करून तेतून जायत फावटी म्हाका तुमगे प्रुडंट मिडियाचे हाडला सगल्यांक जे तुमगे आख्या ग्रुपा हितून हांवें प्रुडंट मिडिया तांकां सगल्यांक कालून देव बरें करूं म्हणटा तशेंच म्हगे ग्रुपाक आख्याच कित्याक सगल्या आख्या ग्रुपांत मनशांनी म्हाका बरो सपोर्ट केला तांकां सगल्यांक काळजाचे खोलायकतान देव बरें करूं म्हणटा आनी इतल्यानूच ह्या पंगडा सांगाताक आयची माणका मोत्या कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयता पळत रावात प्रुडंट मिडिया आदिवस